नमस्कार येवकार. गोवा टुडेक सुयश गावणेकार. नायक नालायक थारलो, विश्वासघातकी उतराक हारलो, कायदे नेम पळून पिलो, शाश्वती कितें तो वदोवन सुदारतलो. देव देंवचार तांच्या जाग्यार, ज्यांची कर्मां तो भोगतलो. नाटक नौटंकीत नविदाद कसली तो रे कित्याक मेतेर जातलो. गेल्ल्यांनी देख दिली, वाकड्या वाटेन गेल्लो शेणलो, जो देखीक चुकलो मागल्याचो परिणाम फुडलो भोगतलो. सविस्तर खबरां हेडलायन्स. मायनिंग केस फाल्यां सुप्रीम कोर्टात. नवे खंडपीठा मुखार व्हर्च्युअल सुनावणी. डिपेंडंट मिनेर जाळवणदारांची नजर. फ्रंट म्हणटा बेगीन सुरू करात. सरकार मागता पॅकेजी. वॅक्सिन रजिस्ट्रेशना वेल्यान IMA सरकारा मदीं कसलोच वाद ना. तंत्रीक अडचणीक लागून लिस्ट अपलोड जालें ना. उपरांत लिस्ट फ्रीज ड्रायव्ह यशस्वी करतले. IMAन केलें स्पश्ट. म्हापसा अर्बनाच्या ल्हान डिपॉझिटरांक मातशी थाकाय. RBIचे इन्शुरन्स फाट्यान सेटलमेंटाक 7 कोटी केले रिलीज. 45,268 डिपॉझिटरांच्यो क्लेम्स जातल्यो सेटल. खासगी राना वाठार निश्चित करपा विशींची गोंय सरकाराची आक्षेप याचिका हायकोर्टांत भायर. खासगी रानाचेर दीप शिखा शर्मा कमिटी रिपोर्टा विशीं NGTचो आदेश कायम. बोडगिणीचे कमिटी आड FIR केल्लो ना. उपजिल्लोधिकाऱ्यान केलें स्पश्ट. जात्रेक मान्यताय दिल्ले स्टॉलां परस घाले दुप्पट. मामलेदारां वरवीं अज्ञातांचेर पुलीस FIR. आनी आशियांतलो सगळ्यांत मोठो डिफेन्स एरो शो बेंगलोरांत सुरू. अमेरिका, रशिया, फ्रांस धरून 27 देश वांटेकार. एरो शोंत उत्पादक खरेदीदारां मदीं 200 मायज कबलाती. गोंयच्या 88 मायनिंग लिजां विशीं म्हत्वाची केस फाल्यां सुप्रीम कोर्टांत. सुनावणी व्हर्च्युअल. लिजांचे रिन्युअल रद्द करपाच्या निकाला आड पक्षकारांची बाजू जुईज MR शाह आनी चंद्रचूडाचे खंडपीठ आयकून घेतलें. मायनिंग बेगीन सुरू करा म्हूण मायनिंग पीपल्स फ्रंट सोमारा पणजे मोर्चा हाडपाचे आसात. मायनिंगय बंद आनी कोविडांत टुरिजम बुडिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान केंद्रा कडेन टुरिजम पॅकेज मागिल्ली. फाल्यां सावन गोंयच्या मायनिंगाच्या म्हत्वाच्या केशीचेर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू जाता. सेजा गोवा, गोंय सरकार, फोमेंतो आनी 26 पंचायतींनी मायनिंग सुरू जावचे आनी 88 मायनिंग लिजां रद्द करपाचो निर्णय फाटीं घेवचो म्हूण सुप्रीम कोर्टात गेल्यात. ही केस आतां जुईज MR शाह आनी चंद्रचूडाच्या खंडपीठा मुखार व्हर्च्युअल सुनावणी घेता. ह्या आदी ह्यो याचिका न्यायाधीश इंद्र बॅनर्जी, न्यायाधीश चंद्रचूड आनी न्यायाधीश इंद्रू मल्होत्राच्या बेंचा मुखार येताल्यो. मायनिंग बेगी सुरू करून लोकांच्या पोटापाण्याचो प्रश्न सोडोवचो म्हूण गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट सरकारा कडेन एकसारके मागीत आसा. सोमारा मायनिंग डिपेंडंट पणजे मोर्चा हाडपाचे आसात. मायनिंगूय बंद आनी कोविडाक लागून पर्यटनाची येणावळ नाशिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान केंद्रा कडेन खंय टुरिजमा खातीर पॅकेज मागिल्ली. केंद्रान मुक्तीसाठी वर्साक दिल्ले 300 कोटीच. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. वॅक्सिन रजिस्ट्रेशना वेल्यान IMA आनी सरकारा मदीं कसलेंच कोफुसां वा वाद ना म्हूण IMAन स्पश्ट केलां. तंत्रीक अडचणीक लागून खंय प्रायवेट हॉस्पिटलांच्या स्टाफाचें लिस्ट अपलोड जावंक पावलें ना. उपरांत तें फ्रीज जालें. ताचे वेल्यान वाची वार्ता. IMAक सरकाराचो वॅक्सिन ड्रायव्ह यशस्वी चालीक लावंक जाय म्हूण IMAचो अध्यक्ष डॉ. विनायक बुवाजी प्रुडंटा कडेन उलयलो. Regarding that IMA is not going to support the government in terms of vaccination process. In fact, it is said that IMA is threatening the government. Let me explain to you. First of all, there is no official statement from our office regarding threatening the government. In fact, we want to extend our help to the government in whatever possible if we can of use to them. In reality, what has happened, there are almost around 19 to 20,000 vaccine beneficiaries, out of which some names are from the private sector, some are from the government sector.
out of private sector by some IT technical error, some names have been omitted. So we are in constant communication with the government. We have had different meetings at health services. We have had meetings with the health secretary, and we came with a proposal to upload all the names. False news have gone in the public that we are threatening. In fact, this is a totally a fabricated statement, and none from the Indian Medical Association have said it. So we are with the government. We want to involve ourselves very actively, being a private lobby. Eventually, more and more people are going to come in the vaccination drive, and we intend to solve this confusion probably. We are working hand in hand with the government. Thank you. In fact, there was a small hitch as far as our IMA was concerned, the state IMA was concerned. We have uploaded a list of a lot many doctors who had not registered themselves. Then the nursing staff, the support staff in the labs, in the clinics, and this list is yet to be uploaded. And we learned that there is a freeze on this list that is to be uploaded, and they cannot upload it. The reasons we do not know. They said the message has come from the center. In fact, we brought it to the notice of the health secretary, and he said he will certainly take it up, and the DHS is also looking into the matter. खासगी राना वाठार निश्चितीचेर गोंय सरकाराक हायकोर्टा कडच्यान पडलें. दीपशिखा शर्माच्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर गोंयची खासगी रानां निश्चित करची म्हूण एनजीटीन हो अर्द दिल्ली. हे अर्दे आड सरकार हायकोर्टांत गेल्लो. आदल्या कमिटीचो वाद नाका म्हणून 2007 हायकोर्टाच्या आदेशा उपरांत सरकारान तेन्नाची उपवनपाल दीपशिखा शर्माच्या फुडारपणान कमिटी नेमिल्ली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जीएमसीत वचून श्रीपाद भाऊची वासपूस करून आयलो. सीएमान काय फोटो शेअर केल्यात, तातूंत भाऊ खाटीर बशिल्लो दिसता. भाऊची भलायकी खंय आतां बरीच सुदारल्या. तोंडान वखदां घेता, आयव्ही बंद केल्यात म्हूण दोतोर सांगता. ब्लड टेस्टीचो रिपोर्ट खंय नॉर्मल. ऑपरेशनाचे घावे खंय पेकत आयल्यात. बोडगिणीचे कमिटी आड FIR केल्लो ना, उपजिल्लोधिकाऱ्यान क्लियर केलां. जात्रेक खंय 75 स्टॉलांक मान्यताय दिल्ली. स्टॉल घाले 167. हें कोणें केलें, कशें वाडलें तें खंय कोणाकच खबर ना म्हूण खंय उपजिल्लोधिकाऱ्यान मामलेदाराक पुलिसां वरवीं FIR घालूंक सांगला. कांय राजकीय पक्षांचो सोशल मिडियाचेर उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या ऑर्डरी आड फार. There are reports in the media that FIR is to be, I have directed FIR against the committee members, which is utterly a false thing. Let me clarify that no FIR is directed against anybody. FIR is directed only for the purpose of investigation, and the police have to investigate the matter. It is a violation of the order of the collector. The collector North had issued an order allowing 75 stalls. The stalls have increased. They have doubled in fact. There are around 167 stalls at present on the site. So we have to investigate this thing. So we cannot say at this juncture we cannot say that the committee is responsible for it. It is for the police to find out. That is why FIR is not yet filed. It is directed to be filed. FIR ही अननोन मनशां अगेन्स्टी रजिस्टर्ड जाता. This is a basic tenet of criminal law. ही कोणाय अगेन्स्ट जाता. फाल्यां तुमकां जर कितें ऑफेन्स दिश्टी पडलो, तुमकां खबर ना कोणें केला तो, सो यू रजिस्टर इन FIR. नो, दॅट इज हाव यू मूव फॉरवर्ड. तुजो पेटलो कितें किट्टी हें जाली, कोण रिस्पॉन्सिबल आसा? तुम्ही सदांच मागीर अगेन द ऑनरेबल CM इज टू बी ब्लेम. सी, आय एम नॉट मेकिंग एनी पॉलिटिकल कमेंट्स. लेट मी क्लॅरिफाय. आय एम मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमेंट्स. थिंग्स which are in line with the administration. आप म्हणटा सरकारान गरिबाच्या पोटा आड येवचें न्ही. बोडगेश्वर जात्रा जी घडटा, लोक आतुरतेन वाट पळयतात. त्या कमिटी विरुद्ध सरकारान FIR फायल केल्या. FIR इतल्याक फायल केली की जे स्टॉल आशिल्ले, एक 70 काय 75 स्टॉल, ताजे 130 स्टॉलार काय 140 स्टॉलार म्हणून FIR फायल केली. आता खंय तर मातशें वयर सरता जर बिझनेस एनवायरमेंट, जाल्यार सरकारान FIR सुरू केलो. बारीक बरीचो धंदो करपाक आयला, ताका बंद करपाक. तेन्ना सरकारान इन्स्टेड ऑफ ताचो बिझनेस क्लोज करपाचो एक तांकां पॅकेज वेवर दिवपाक जाय.
तेन्ना आमी सावंताक मुद्दम शिटकावणी दिवप हो जो प्रयत्न आसा FIR करपाचो धमकोवपाचो तो कॉश करचो बंद करचो. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. मोलेंच्या 3 प्रकल्पां आड आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची गरज आसा म्हूण गोवा फॉरवर्डाक दिसता. विजयंते खातीर पॅरिसांत युनेस्कोचो संचालक आनी स्वित्झर्लंडांत IUCN वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्रामाच्या संचालकाक बरयलां. विधानसभेत दिल्ल्या जापेचेर गोवा फॉरवर्ड सातीस वेतना प्रकल्पाचो खंय विदेशां मेरेन निशेध जावप गरजेचो. सरकार खंय सामकेंच भेड्डें म्हूण गोवा फॉरवर्डान हें पावल मारपाचें थारायलां. हाजे खातीर हांव एक लेटर डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर मॅस्टायल्ड रॉसलर म्हणून पॅरिसाक ताका एक लेटर आतां हें बरयता आनी एक पीटर शेडी म्हणटा डायरेक्टर ऑफ द IUCN वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम. IUCN इज द इंटरनॅशनल युनियन ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ नेचर. दिस इज बेस्ड इन स्वित्झर्लंड. आय वॉन्ट टू एस्केलेट दिस इशू टू द इंटरनॅशनल फोरम. आज आमकां दिसता की शेतकऱ्यांचे इशू अमेरिकन रॉक सिंगर रिहानान घेतकर देश कसो जागोवलो तो पळय. सो हांगा जेन्ना तुमी सामके न्हिदून रावतात, दीस इशू इज नॉट डेड. दीस इशू डज नॉट गो विथ वन रिझोल्युशन इन द हाऊस. दीस इशू कॅन ऑल्सो बी टेकन टू द पीपल्स कोर्ट. बट टील दॅट टायम अ फेथ अकॉम्प्लिश हॅड टू बी क्रिएटेड. एज यू कॅन सी इन चांदोर खंय वचून बेगीन काम करून ते जालें आतां जाल्ल्यान जमा हें क्रिएट करपाक जें सरकार सोदता हाजेर इंटरनॅशनल कंडेमनेशन जावपाची गरज आहा. म्हापसा अर्बनाच्या डिपॉझिटरांक थाकाय. ल्हान डिपॉझिटरांच्यो क्लेम सेटल करूंक RBIच्या इन्शुरन्स फाट्यान 7 कोटी दिल्यात. RBIन सांगिल्ले प्रमाण सिंगल अकाउंट आशिल्ले 45,268 डिपॉझिटर आनी 10,000 परस कमी बॅलन्स आशिल्ले पयलीं सेटल जातले. RBIन CA राहुल भामरेक बँकेची रीण पळोवंक नेमिल्लो. ताणेंच RBIक ही सुचोवणी केल्ली. कोविडाच्या अरिश्टांतल्यान गोंयचें टुरिजम तकली वयर काडटा खरें, मात टुरिजमाक नेट दिवपी पारंपारीक कार्यावळीक अजून नेट येना. कार्नवाल परेड अंदू फक्त 2च शारांनी, तोवूय कोविडाची बंधनां पाळून. 13 फेब्रुवाराक पणजे, 14 फेब्रुवाराक मडगांवां. मंत्री बाबू आसगांवकार म्हणटा कार्नवाल आनी शिगमो केल्यार टुरिजमाक उभारी येवंक येता. गर्देंतय लोकांनी शिस्त पाळची. कार्नवाल, शिगमो आणि स्पिरीट ऑफ गोवा हे 3 इव्हेंट आमी ऑलरेडी वर्स पद्दतीन आमी ऑर्गनायज करपाचें ठरयलां. आमचो गोवा फेमस आहा कार्नवाल आनी शिगम्या वयल्यान. नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचे लोक रावतात केन्ना कार्नवाल केन्ना शिगमो जातलो केन्ना. 7-8 कडेन करताले कार्नवाल, पण हे फाटी 2च कडेन आमी करपाचें ठरयलां, एक पणजी आनी मडगांव. हेजे बद्दल कलेक्टर जो SOP काडटलो त्या गायडलायन्सा प्रमाणे आमी मुखार वयतले. म्हाजें इतलेंच हो आनंद गोंयकारांनी लुटचो, पण आपली हेल्थ पळोवन, कारण कोविडान ह्या महामारी सगळे आमचे टुरिजमाचो जो बिझनस आहा तो सारको डावन जाल्लो. तो आतां वयर काडटलो जाल्यार आमकां अशे जे इव्हेंट्स आहा ते करपाचे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. जी पयलींचो रूट आहा त्याच रुटांतल्यान हो कार्नवालचो पिरियड जातलो. म्हाजो रिक्वेस्ट जो कार्नवाला भितर जे पार्टिसिपेट जातले ते आमची संस्कृती, आमचे गोंयकारपण दाखोवपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न करतलो. अंदाधुंदीचे जे फ्लोट्स आसताले ते आमी अलाउड करचे ना. गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगाच्या 2 इन्स्ट्रक्टरांच्या 60 वर्सांचेर निवृत्तीक इन्स्ट्रक्टरांनी घेतिल्ली हरकत हायकोर्टान मानून घेतली. हायकोर्टाच्या निरीक्षणा प्रमाण ह्या 2 प्रशिक्षकांक
62 वर्सां पिराये मेरेन सेवेत दवरपाची गरज आशिल्ली. आतां जीईसीन तांचे निवृत्ती वया प्रमाण पगारांतलो फरक आनी हेर भत्ते लाव तांकां दिवचे म्हूण हायकोर्टाची ऑर्डर. रस्तो येरादारीचे शिस्तीक नवो मोटार वाहन कायदो चालीक लावंकूच जाय अशें एकमत रस्तो सुरक्षा मंडळाच्या बसकेंत जालां. एक्सिडेंट जावपी ब्लॅक स्पॉटांचेर बेगिनात बेगीन सुदारणा करपाचेंय थारलां. येरादारी मंत्री माविनाच्या अध्यक्षतेखाला बसका जाली. सेंटिनल स्कीम बंद पडल्या. त्या लोकांनी खंय इत्सा असल्यार ट्रॅफिक वॉर्डन जावं येता म्हूण एक्टिविस्ट रोलन मार्टिन्साचो उलो. 14 of these black spots have automatically dissolved. Those risky turnings and curves are not there. There are 10 spots which need rectification, which the departments are doing their bit to see that even those are resolved. I have said to identify wherever it is not possible to widen the roads, we should have flyovers. This should happen in advance. As per the new Motor Vehicle Act, ASA, minimum of the minimum. जे आमकां आतां त्यांनी लेवरेज आमकां दिला 1000 to 5000. What the state feels certain offences will be committed time and again. We will keep it to the minimum. So we don't want to tax the citizen and चडीत आमकां कोणाक चुकोन सुद्धा त्रास दिवपा नाका. हेजो हेतू एकूच. You don't break the law, you don't pay the fine. You observe safety, you are safe, your family is safe. Committee activate कर म्हणला to educate people on traffic rules. So one of the major things that has been decided and unanimously resolved is first of all to get the Motor Vehicle Act implemented at the earliest, because not having something creates ambiguity in the minds of the people. So this is the first point. Second point that we have stressed very much is that, as you know, concern about roads is very high in Goa. So this meeting has resolved the road engineering cell of PWD has to work closely with NHAI to make projections of what will be the future. Very important campaign we are proposing now is wearing the seat belt in the rear seat. आज जे ॲक्सिडंट गोंयांत जाता लोक पळयना, फाटली सीट बेल्ट जे गाडयेन आसा ते घालना म्हणून लोक मरता आतां. येता त्या दिसांनी RDF वेस्ट गोंयांतूच ट्रीट जातली. खासा इन्सिनरेशन टॅक्निकेची गरज आसा म्हूण वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल उलयला. बुधवारा ताणें आसगांवां गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाची पळोवणी केली. आसगांव कामपाल धरून गोंयांत 10 सुवातींनी कोयराच्या डंपांचेर प्रक्रिया चल्ल्या. साळगांव काकोडे आनी बांयगिणी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट खंय गरजेचे. I had told Manohar Parrikar, don't give it under Department of Municipal Administration. Municipal Administrationच्या अंडर आसलें हें आतां आनी हें तेंच्या अंडर आसचें न्हू म्हणून आमी हें भायर काडून घेतला. All the waste which is generated in the state of Goa should be treated only by Goa Waste Management Corporation. People have never realized what we were talking. This is what was there in the state of Goa, which is getting treated now after 30 long years. We require these 3 plants, Saligaon, Kalangut Plateau, Kakara and Baingini for wet waste treatment. And we require for this RDF which is coming out over here, all this RDF which you can see, we require a incineration technology in the state of Goa. वो RDF was on incineration technology, तेजो गॅस जातली, कोणाक गॅस जाय जाल्यार गॅस जाय, स्टीम जाय जाल्यार स्टीम येतली, ना जाल्यार फायनल प्रोडक्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. सो RDF आनी आमकां गोंया भायर धाडची गरज ना. 25,000 रुपीज ट्रक पडटा ताका धाडपाक. 25,000 रुपया एक ट्रक, 15 ते 16 टन वयता. हे आनी धाडप ना, आमच्या गोंयानूच ट्रीट जावप. त्या खातीर आमी हेजेर स्टडी करून येयल्ले आहा. दीस टायप ऑफ डम्प्स एट 10 different places including Kampal we have treated. लेगसी वेस्टचो हाल्लो. आय एम हॅपी टू से दॅट एका वर्सा भितर हो हांगा मनीस उबो रावंक शकनासलो पयलीं, पूण आयज आमी हांगा आसा. ऑलमोस्ट एक वर जालें आमी हांगा आसा. इट इज अ गूड फिलींग टू गेट दॅट वी आर एबल टू स्टँड हियर. इशू कितें आसा जशें आज आमकां कळ्ळां की हेसले आमचे गोंयांत खुबशे बारीक जाग्यार अशें आसा. देशभर लॅक्स ऑफ क्वांटिटीज ऑफ dumps are there. NGT has directed them to screen like what we are doing in Goa. So all will start. आणि आज जे बायो हे आमचे जे रेमिडिएशन जे सिमेंट प्लांटाक वयता ते आतां बंद जातले. सो वी आर इन द टॉक्स
with some people that such sorts of incineration is also put in Goa so that आमकां भायर धाडपाची गरज आसची ना. आशियांतलो सगळ्यांत मोठो डिफेन्स एरो शो बेंगलोरांत आज सावन सुरू. 3 दिसांच्या एरो शोंत भारताची राफाल, सुकोय, मीग धरून देशी तेजस ते अटॅक हेलिकॉप्टरां, मिसायल्स वांटेकार. कोविडाक लागून एरो शो हायब्रीड मोडांत. अमेरिका, रशिया, फ्रांस धरून 27 देश वांटेकार. उत्पादक खरेदीदारां मदीं 200 मायज कबलाती जावपाच्यो आसात. हें बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्कायचो ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.